खरें आनीक एक गजाल हांव तुज्या लक्षांत जाणून जावंक सोदतां खंय तरी आमी सांगातान तियात्र केला हय मागीर सेबी ते माचोड्डा म्हण तेगे तियात्र केल्लो आमी दोगांनी तूं बेबद्या कितें रोल करतालो आनी हांव किबोर्ड वाजतालो सो थिंग आमी दोगांय एकमेका मेळ्ळी आनी तेदून सुद्दां तुका वळखता तेवतर म्हणटा कोण तो तेच्या पयलीं तुका चयल्लो जॅक रॉडसन तियात्रां तितून एक स्टोरी आहली गो आपणा बायले उज घाल माता हे सगळी स्टोरी आहली आनी तो नॅवील आहलो नुवेंचो हांव ताका वळखता सो तो हिरो रोल करतालो आनी तूं पायच रोल कितें करतालो भुरग्यां वारा जशें तुगे तिका टिवीचेरूच वयतालो हांव खंयच तियात्रांत येतालो टिवीचेर सो भुरग्यांक घेवन वयता सो तुका घरांत तूं भायर घातालें तशें करून तियात्रां हय तो पयलोच तियात्र जो रिकॉर्ड जाला आमचे सीडी काडल्या तो पयलोच तियात्र वांटे 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 आनीक ताका जायतो रिस्पॉन्स मेळलो आनीक बरो तियात्र हांव आसा म्हूण म्हणना म्हजो जायतो हांवें जायत पुसा चयला टिवीचेर फ्रॅम्पटन तुका खंयच्या डायरेक्टरा बरोबर मेकळेपणान अशें काम करूंक मेळलां मेकळेपणान काम डायरेक्टर आमगेलो रोस्फन तेजे बरें म्हाका फ्री आसतालो जायते म्युजीक तो म्हणटालो जायते म्युजीक कर म्हणल्यार बरें जाल्यार पुरो सो हांव ताका मागीर फूल सपोर्ट करतालो रोस्फोना म्युजीक करूं तशें आमगे मारू मनीस म्हाका मुगे सारको घोट म्हणल्यार जाता तो सो तो म्हाका अशें बरो संदी दितालो म्युजीक कर तुका जायतें कर फ्रॅम्पटन या मुखार तो जायतें कर तुका अशें करून तो म्हाका सांगता सो मातशें आनी म्हाका कारज येताली आनी हांव आनी बरो करतालो तेंगेलें म्युजीक हय म्हणटच तूं बॅकग्रावंड म्युजीकूय करतालो बॅकग्रावंड म्युजीक करतालो तांकां तियात्रां बॅकग्रावंड म्युजीक करतालो आनी तांकां कांतरां अशें करून वाजून फ्रॅम्पटन संगिताच्या मळार तुवें तुकाच घडयला आनी आयज तूं लोकांक दिश्टी पडटा म्हणटोच आयचे जे तरणाटे ह्या मळार देंवल्यात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता हांव इतलें सांगूंक सोदता की तेमी मेन म्हणटी प्रॅक्टीस करपा जाय प्रॅक्टीस केल्या बगर कांय करूंक जायना म्युजीक कोंतान हांव सकाळीं अशें करून केन्ना बेगीन उठलो जाल्यार पयलीं किबोर्ड घेवन बसतालो मामी म्हाका सदां म्हणटाली आतां तूं आतां कित्याक बसयला मागीर बसयना ना म्हणटालो कित्याक सकाळीं मायंड फ्रेश आसता आनी फ्रेश आसतना कितें शिकवता तें मतीं वयता सो हांव तेदोन बेगीन उठल्यार किबोर्ड घेवन बसतालो आनी हांव प्रॅक्टीसेचेर आयज वयर सरला आनी डिफरंट आतां एक तियात्र तुका दिलो जाल्यार तुका कितले दीस लागतात ताची प्रॅक्टीस करूंक सुमार 2 ते 3 दीस लागताय प्रॅक्टीस वचपाक एक तेंक फूल डे दिवचे पडटा कित्याक आमगे कितें मतीं आहा तेंकां सांगूं पडटा आनी तेंगे कितें आहा तें आमकां घेवचें पडटा सो ताका लागून 2-3 दीस ते प्रॅक्टीस आनीक प्रॅक्टीस बरी जाली म्हणटच तो तियात्रूय बरो जाता आनी तातूंतल्यान तुका सॅटिस्फॅक्शन तुमची खुशालकाय मेळटा फ्रॅम्पटन आयच्या दिसाक तुवें म्हाका जायतो वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव काळजांतान देव बरें करूं हांव चड करून आमगे प्रुडंट मिडियाकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आज तुमकां लागून आमकां पब्लिसिटी मेळटा आनी चड करून तेवतान बाब तुका तूं आमचे भुरगे एनकरेज करता म्हणून आनी आम हे लेवला पावपाक तुमकां हेल्प करता आमकां सो आनी तुमगे प्रुडंट मिडिया वयल्यान आमकां जायते ओळख मेळटा लोकां वयली आनी सो जायतेच मेळटा खंयच वचनाकात पूण जोलीन डायस आमच्या बरोबर आसा ताचे थोडे अनुभव आमी आयकून घेवया क्रिसमस काळ म्हटल्यार एक महान काळ आनीक ह्या काळार क्रिस्त जयंती मनोवप वेगवेगळे तरेन तयारी करतात आनीक ह्या खिणांत म्हजे बरोबर म्हजे इश्ट जोलीन डायस आसा ताच्या हांगात वेगवेगळे गूण आसात ताका संगीत वाजोवपाची गायनां गावपाची भुरग्यांक शिकोवपाची तेच बरोबर फिल्म तयार करपाचेय गूण आसात ताच्या लागच्यान ताचे थोडे अनुभव हांव ह्या खिणांत तुमकां दिवंक सोदतां जोलीन आयच्या मणगमते कार्यावळींत मागीर वसी येवकार थँक्यू जोलीन फाटल्या दिसांनी तुजी थोडी कांतारां तुवें दुसऱ्या भासांनी गायल्यात ह्या विशीं जे तामीळ जे कांतार तुवें गायलां म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्साक ते म्हणून दाखयल्यार अतीक बरें जातलें Sure. I will sing the song Munbeva. It's a Tamil song composed by A.R. Rahman and sung by Shreya Ghoshal. I will be singing that for you.
जोलीन आतांच तुवें जे कांतार गायलां तें आमच्या गोंयकारांक भोव आवड जातलें. तरी आसतना तुवें ताची जायती तयारी करून तें गायलां आसतलें. वय हांवें जायती तयारी केल्या आनीक तामीळ आनी मलयालम एक गोंयकाराक कांतार करपाक व्हडलें सोंपें न्ही. हे कांतार हांवें 25 फावटी 30 फावटी दिसांतल्यान आयकिलां आनी मागीर हांवें प्रॅक्टीस केलां हें कांतार. पयले सुवातेर हांवें कितें केलां, फर्स्ट आय हॅव लिसन टू द सॉंग, मागीर हांवें कॅरिओके डावनलोड केल्या, मागीर लिरिक्स वाचिलां, मागीर परत कांतार आयकिलां आनी मागीर हांवें प्रॅक्टीस केलां. हें जालें तामीळ कांतार. वय त्या भायर तुवें मलयालमूय कांतारां गायल्या. वय एक 4 वडी आमच्या ऑडियन्सांक ह्या शुअरली. आतां हें कांतार जावन आसा माणते वेली तिंकल आनी हें कांतार एक मलयालम फिल्माक गायलोलें आसा आनीक ते फिल्माचे डिरेक्टराचें नांव रेवती वर्मा आनी ती म्हजी व्हडली इश्टीण. आनीक हें कांतार हांव तुमकां आतां गायतां. माणते वेली तिंकल मान्यलुम उल्लिन उल्लिन मायल्ले ओर्म तिंकल मायल्ले प्रादिकुम मोनतोडे काटतुम कंचिम्माते चारता कावलनी कन्यानिल्ले चांचकुम चिल्लपेतल चायुमोल तालोलम तंका तोट्टिल ஞானல்லே മഞ്ഞത്തും വിണ്ണൽ നീരും തീരത്തും കണ്ണീർ മാറി കാലത്തും സ്വർഗ കൂടെ ഞാനില്ലേ മാനത്തെ വെള്ളി തിങ്കൾ മാഞ്ഞലും ഉള്ളിൻ ഉള്ളിൻ മായല്ലേ ഓർമ്മ തിങ്കൾ മായല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കും മോന്നത്തോടെ കാട്ടത്തും कंचिम्माते चारता कावल निलकन ஞானில்லே. होय ताणें दुसऱ्या भासांनी गायलां, पूण आमचे माय भाशेन कोंकणीन गायलेलो एक मिल मेल नेल हाच्या म्युजिकल शोंतलो एक धाकटोसो कीन म्हज्या लागीं आसा, तो आमी पळोवया. चोलिनाक जायते गुण आसात आनीक हांवें आदींच सांगलां ते जायते गुणांनी बोल्लां, पूण ताचे बोलाकीक मातसो एक प्रस्न आसा. ताची मामी गॉरेटी डायस आमच्या बरोबर आसा. आमी तिच्याच लागच्यान जे प्रॉब्लेम तिका जोलिनाक जाता ताचे विशीं थोडे भोव जाणून घेवया. ते ल्हान आसतना ताका कांय प्रॉब्लेम आसना. प्रॉब्लेम्स तेगेले कमी जाले 13 वर्सांचेर. आनीक
आमकां ते कांय कोणाक ना तेजे प्रॉब्लेम म्हणून आमकां कांय जावंक ना ते शिकपाक इतलें बरें आसलें आमचे फकत एक हें आसलें आस आसली ते अशें कितें शिकोन तें कितें अशें करून बरें अशें करून हें जातलें कितें प्रोफेशनल कॉलेजीक जॉयन जातलें म्हणून एक इंजिनियरींग ऑर मेडिसीन ऑर तसलें इतलें तें शिकोवंक बरें आसलें म्हणटकीर तेरेफेन तेगे प्रॉब्लेम जाले आनी तेणें सारकीच आमची आपणाची शिकपाची सारकी लायफींग सारकी सोडून दिली सारकी आनी तेन्ना आमकां तेगे पायक आनी म्हाका दोगां खंय आमकां मातशें दूख येत जालें कितें जालें काय म्हणटा मागीर तेगे ते प्रॉब्लेम कितें तें आमकां समजोंक ना पूण तें जायत आनी तेका टॅलंट आहलें तें टॅलंट मागीर आमी तेका आस्ते आस्ते आमी अशें करून समजिलें तेका अशें करून तेका बरें तें तेका करून दी अशें म्हणून आनी हांवें सामकेंच हें करून दिलें कितें तें कितें कोत तें करून दी अशें म्हणून तें कितें कोत तें करून दी म्हाका हांव तेका फोर्स करपा ना म्हणून कित्याक तेगे प्रॉब्लेमा लागून हय ताका जायती उमेद आसा जोलीन तुज्याच तोंडांतल्यान आमी आयकुया तुका फुडाराक कितें करचेंशें दिसता पळय एक्चुली म्हज्या फुडाराक हांवें पयलें चिंतलेलें की हांव एक हिंदी सिंगर जातलें म्हूण आनी म्हाका चड आनी चड खुशालकाय आसली हांव ल्हानूच आसतना म्हाका एक चायल्ड आर्टिस्ट जावपाची पूण आजकाल गोंयांत चोवपाक गेल्यार चायल्ड आर्टिस्ट जावपाक कोणूय आवय बापूय भुरग्यांक धाडिना कित्या धाडिना लायक माय पाय भुरग्यांक फकत लिसांव करपाकूच कितें फोर्स कोताय हें म्हाका केन्नाय समजोंक ना मागीर लायक म्हाका चड आनी चड उमेद आसली चायल्ड आर्टिस्ट जावपाची आनी हांव एक्ट्रेस जावपाकूच सोदतालें पयलीं हांव ल्हान आसतना पूण म्हाका म्युजिकाचीय टॅलंट आसलेली आनी मागीर मुगे प्रॉब्लम स्टार्ट जातकीर मागीर हांवें म्हणलें ओके एक्टींग म्हज्यानी जावपा ना कित्याक एक्टींग करपाक हिंगा थिंगा भोंवपा पडटा पूण सिंगींग एक कडेन रावल्यार सिंगींग करपा जाता सो आय डिसायडेड फर्स्ट आय वॉन्ट टू बी अ बॉलिवूड सिंगर मागीर हांवें चिंतलें बॉलिवूड सिंगरूच कित्याक लायक लेट मी बी वर्सटायल सो लायक हांवें मलयालम कांतार शिकपाक ट्राय केलें मागीर तामील कांतार शिकपाक ट्राय केलें मागीर कोंकणी मागीर तेलुगू मागीर मराठी मागीर कन्नडा आनीक हांव लायक फुडें लायक चिंतून गेल्यार लायक वॉट आय वॉन्ट टू डू इन द फ्युचर डेफिनेटली लायक आय हॅव अ ग्रेट विश टू बिकम अ सिंगींग स्टार पूण तुवें आनी खंयच्या भासांनी रिकॉर्डिंग केलें काय बरें रिकॉर्डिंग सद्याक मलयालम तामील आनीक इंग्लीश आनी कोंकणी नॉट कोंकणी हिंदी पळय त्या भायर तुवें एक चलचित्र तयार केलां वय तुवेंच स्क्रिप्ट बरोवन तुवेंच डायरेक्ट करून म्हाका दिसता ताचो एक खीण पळोवया क्रिसमसाची तयारी कशी चल्ल्या हाचेर ही कार्यावळ हांवें घडोवन हाडल्या ती तुमकां आवडली आसतली पूण परत एक फावट मागता तुमची आत्मीक तयारी बरी मजबूत करूंक आनी गोंयचेर जे ओरिस्ट येता ते ओरिस्ट तुमच्या मागण्यांतल्यान पयस करूंक सगळ्यांक तुमकां नातालाची परबी आवडटा मॅरी क्रिसमस